गोयच्या जनतेन मगो काँग्रेस आणि भाजपा हांच्या फुडारपणाखाला सरकाराचो अनुभव घेतला म्हणटकर तांच्या कामाच्या आधाराचेर खंयच्या सरकारान सगळ्यांत बरी कामगिरी केल्या हाचो निर्णय जनतेन घेवचो म्हूण मंत्री सुनील ढवळीकर उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरच्यान दत्ता मुरगांवकर। 17 वर्सां मगो पक्षान राज्य केलें, 17 वर्सां ते 15 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष एलायन्स घेवन काम करता। प्रत्येकान डिसायड करपाक जाय कोणी बरें काम केलां तें, मगो पक्षान, काँग्रेसीन, आतां भारतीय जनता पक्षान, आनी त्याचे वयल्यान मुखार आतां डिसिजन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता। पूण वोटर शिफ्ट सो आता तुम्ही यंग जनरेशन जे आसा त्याने तुम्ही यू हॅव टू डिसायड युअरसेल्फ कोणी बरें काम केलां। तुम्ही सगळ्यांच्या बरोबर तुम्ही सुख भोगला न्हू। हांव सगळे हातूंत आसा म्हणजे म्हजें काम बरें आसा म्हणून हांव सरकारांत आसा। काम बरें नाशिल्लें जाल्यार म्हाका पयलीं काडून उडयतलें आशिल्लें। म्हणजे मोगो पक्ष काँग्रेसी पेक्षा बीजेपी ते तुम्ही ठरवपाचें पत्रकारांनी, मिडियांनी आनी लेमॅनान, तें हांव उलोवंक शकना। तें तुमी ठरोवप खंयचे हातूंत बरें काम जालां, मगो पक्षाच्या कारकिर्दीत बरें काम जालां, काँग्रेसच्या कारकिर्दीत बरें काम जालां, काय भारतीय जनता पक्षाच्या। पण तुम्ही कोणाच्या बरोबर रावन बरें काम केलां? म्हणजे म्हाका दिसता हांव जें काम करता तें लोकां खातीर काम। खंयच्या पार्टी बरोबर रावन? सर आतां जो शिफ्ट पळयतात 3 स्टेटींनी रिजनल पार्टीजांक खूब बरो येवकार मेळ्ळा, बरो आसा। आनी तातूंत जो आमचो चेन्नय म्हणजे तामिळनाडूत जो मनीस वयर सरलो त्या बद्दल ताचें मना पसून हांव अभिनंदन करतां, कारण ताणें 2 इलेक्शनां भितर आपलें कर्तृत्व सिद्ध केलां। अशें कर्तृत्व सिद्ध गोंयांत जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता म्हणून तुमी हे प्रश्न विचारता, काय खरें मना पसून तुमकां चेंजीस जाय म्हणून हे प्रश्न विचारता? हे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल लिडरशीप आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या आशिर्वादान बरें काम करता, बरें मुखार वता। आमी रिजनल पार्टी, आमी तांचे बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता वी वील स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 सीट्स इन दीस 2027 इलेक्शन। पण हितून सगळे हितून पळयत जाल्यार तुमी सगळे कडेन सुखी आसा। 25 जेन्ना सीट्स म्हणटा हे प्री पोलान शक्य आसा, प्री अलायन्सान शक्य आसा, प्री अलायन्सान शक्य आसा। एलायन्स केल्यारूच तें जावं शकता, नाजाल्यार डिफिकल्ट आहा। ताचे मागीर हांव एलायन्स ना जाल्यार हांव कांय म्हणूंक शकना। सर मगो पक्ष कितके सिटांचे दावो करतलो? तें आमी सेंट्रल कमिटी बसून उलयतले। पण तुम्ही बीजेपी तें डिसिजन इज नॉट माय डिसिजन, इट इज अ कमिटी, सेंट्रल कमिटीचें। सर हे फावट बेंगॉलाक पळय टीएमसीचं हें जालां पळय, एका टायमार तुमी टीएमसी बरोबर गेल्ले न्हू। कशें दिसता तेन्ना जी टीएमसी चड करपाक लागली ताका कारणां वेगळी वेगळी आसा। आमी एका वेळार टीएमसी बरोबर जे लढत गेल्ले तें कारण वेगळें आसा। नंबर 2, 15 वर्सां कंटिन्युअस सरकार जेन्ना खंयचोय पक्ष करता तेन्ना नेगेटिवनेस आसता आनी काही हिंदू एनजीओज आशिल्ले दे वेर अगेन्स्ट ऑफ दीस सरकार आनी ते ह्या सरकाराक बादला। हे मतदाना वयल्यान तुमकां जर पळयत जाल्यार तुमकां तें दिसता। सो हिंगा येता हें 15 वर्सां जालें जाल्यार मागीर आतां काय म्हणटा? हांवें सांगलें न्हय तुमकां, तें तुमी डिसायड करा म्हणून। 17 वर्सांचें राज्य कोणी कोणी बरें केलां तें तुमचे दोळे मुखार आसा। 60 वर्सांचो इतिहास आसा। सो यू डिसायड युअरसेल्फ एंड कम टू मी।